भक्तीने तुझ्या चरणी शरण आलेले आहे। श्रीफळ तुझ्या चरणी ठेवलेलं आहे, पावन करून घे। सगळ्यात पहिले आमचे भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष सदानंद भाईचे हांव देव बरें करूं म्हणटा की हो मान पयलो स्टार्ट करपाची प्रचार स्टार्ट करपाचो मुरगांव तालुक्याक दिलो। तातूंत वास्को बागानास पयले तांचे हें जाता तुमी कार्यकर्त्यांचो उत्साह पळयल्यार म्हाका आनी कांय उलयनचें दिसना। आनी आमी पयलीं पासून सांगत आयिल्ले आसा की आमी ह्या फावटी भारतीय जनता पार्टीचे सगळे कॅडर मेळून वास्को कॉन्स्टिट्युएंसींतल्यान 16,000 मतां ही प्लस करतले। तातूंत भितर आमी आनीकूय प्रयत्न करून आनी 2,000 मतां हाडपाचो आमचो एक सगळ्यांचो कार्यकर्त्यांचो एक विश्वास आसा। त्या हातूंत आमी सगळे बुथावयले धाकटे कार्यकर्ते ते आमचे अध्यक्ष ते सगळे सेक्रेटरी सगळे कामाक लागिल्ले आसा। बरो उत्साह आसा आनी सगळ्यांक दिसता की आज मुरगांव तालुका ही मोठी लीड आमच्या कॅन्डिडेटाक साऊथ गोवाच्या कॅन्डिडेटाक दितली आनी ती बऱ्या मतांनी आमचो सीएम सुद्दां सांगता 60,000 मतांनी। म्हाका एक दुबाव वाटता की 60,000 वयरूय वचूंक शकता असो उत्साह सगळ्या कडल्यान आसा। सगळ्या कडल्यान सपोर्ट मेळटा। सगळे म्हणजे फक्त हिंदू बांधव न्ही जाल्यार आज तुमी भायर पळयलें जाल्यार क्रिस्तांव बांधव मुस्लीम बांधव हे सगळे मेळून कित्याक एकूच हें आसा की आज मोदी शिवाय पर्याय ना। आज सपोज देश कोणी फुडें व्हरतलो विकसीत भारताचें स्वप्न जें आज आमचे सगळे मोदीजी आमकां दाखयलां तें सपोज फुडें व्हरतले जाल्यार मोदी शिवाय पर्याय ना। आनी ताच्या खातीर म्हाका पूर्ण विश्वास दिता की वास्को तालुका मॅक्झिमम लीड दितली आनी आमी ते सीट म्हाका दिसता मोदीजींच्या पदरांनी दोनूय दितले। आमी आमच्या सदानंद भाईक आमी विश्वास दिला आनी आमी ठामपणांनी अजून ठाम आसा की 16,000 प्लस वास्कोनसून लीड मेळटली। आज आमी दामबाबाचे आशिर्वाद दर्शन घेवपाक आयल्या आनी हांव दामबाबाक मागता की सगळ्या गोंयकारांक खूब आयुश्य आरोग्य दिवचें, सगळ्यांचे देव बरें करूं। जय गोवा, जय भारत। थँक्यू व्हेरी मच। धन्यवाद। उत्तर गोवा दक्षिण गोवा उत्तरेक श्रीपाद भोव नायक आनी दक्षिणेक आमची पल्लवी श्रीनिवास देंपो काल आमी सुरवात केली आनी आज आमी प्रचार आजच्यान सुरू केलो वास्को मतदारसंघात संपूर्ण दिवसभर। आज सकाळी ते आयले सकाळ पासून आता दामोदराचें दर्शन घेवन प्रचाराची सुरवात केल्ली आसा। हाच्या नंतर मागीर वेगवेगळे कार्यक्रम जे आसात ते सांजे 4:30 5:30 पर्यंत ती ह्या मतदारसंघात आसतली आनी मागीर सांजची 5:30 नंतर दाबोळी मतदारसंघात। त्यामुळे आज दोन मतदारसंघ दाबोळी आनी वास्को, फाल्यां मागीर फोंडा आनी शिरोडा आनी त्यामुळे 5 एप्रिल पर्यंत आमी संपूर्ण 20 मतदारसंघा भितर ताचो दौरो जातलो। त्या दौऱ्या दरम्यान आमी प्रामुख्यान आमच्या सगळे प्रमुख कार्यकर्ते हांचे बरोबर तिची मिटींग आसतली, सगळ्यांचे तिचें इंट्रोडक्शन आनी परत मागीर नॉमिनेशन फायल करच्या पयलीं आनी जो दौरो जातलो 2 वेळार ते दौरे लोकांक मेळप पब्लीक वगैरे हे सगळें आसतलें। आनी त्यामुळे संपूर्ण उत्तर गोंय दक्षिण गोंय भितर ही संपूर्ण हाचे भितर म्हळ्यार आज ताचे बरोबर हांव आसा, आमचे आमदार आसात, आमचे सुवर्णा टेंडुलकर आमची ह्या दक्षिण गोंयची जिल्हाध्यक्ष आनी सगळे आमचे प्रमुख सगळे कार्यकर्ते आज आसात आनी फाल्यां फोंडा आसतली आनी त्यामुळे फाल्यां मुख्यमंत्री बरोबर आसतले आनी त्यामुळे संबंद 20 मतदारसंघा भितर जे स्वता हे आसा त्यामुळे एक बरो पाठिंबो ज्या तरेन उत्साह आज आमी हांगा वास्कोरीन पळयलो बऱ्या तरेन पाठिंबो आनी उत्साह आसा आनी आमचें जें कितें विजन आसा विकसीत भारत ही संकल्पना आमची जी आसा मोदीजीची संकल्पना आसा ती संकल्पना पूर्ण करपाक लागून दक्षिण गोंयचे संपूर्ण लोक भारतीय जनता पार्टीच्या फाटल्यान उबे रावतले। कारण कशें आसा की आमी सुरवात जी आसा ती वास्को मतदारसंघांतल्यान आमी आज हांगा दामोदराचें दर्शन आनी सुरवात करपाक आनी त्यामुळे संबंध वेगळे म्हळ्यार आज आमी जरी मुरगांव तालुक्यान आयले फाल्यां आमी फोंडा तालुक्यान वतले, परवा आमी सालसेगर वतले, त्याच्या नंतर मागीर आमी सांगे तालुका। त्यामुळे वेगवेगळे हातूंतल्यान एक दिसानूच सगळे कडेन सोंपोवप न्ही। आज ह्या तालुक्यान फाल्यां दुसऱ्या तालुक्यान आनी पॅरलली उमेदवार दिता आसत पण पॅरलली त्या मतदारसंघा भितर सगळीच कडेन ऑर्गनायझेशनचे कार्यक्रम चालू आसात। प्रत्येक आमदारान काल आमी बैठक घेतिल्ली आसा आनी सगळ्या आमदारांनी कॉन्फिडन्स दिल्लें आसा पूर्णपणे पार्टीच्या उमेदवाराक निवडून हाडपाक लागून पूर्णपणे सगळे जाण आपल्या परीन प्रयत्न करतले। हो कॉन्फिडन्स काल आमी जेन्ना बैठक घेतिल्ली सबंद भारतीय जनता पार्टीचे आमचे 28 आमदार एलायन्स आमचे एमजीपी तर सुनील ढवळीकरान सांगिल्लें आसा पूर्णपणे ताकद ते आमच्या फाटल्यान उबे दवरतले। आमचे अपक्ष आमदार जे आसात रेजिनाल्ड आसात, एंथनी वाज आसत आनी आमचो शेटये आसा डॉ चंद्रकांत शेटये हे सगळेच जाण। त्यामुळे 33 आमदारांचे पाठबळ त्याच्या बरोबर जिल्हा पंचायतीची पूर्ण टीम आमच्या बरोबर आसा।